लाईटीच्या वाढीव बिलांच्या विरोधात काँग्रेसीचे आंदोलन चालूच. महिला काँग्रेस म्हणता कोविड-19 चे संकट मतीत घेऊन माफ करात ही भरमसाठ बिला. मांगूर हिलावयल्या कंटेनमेंट झोनातल्या लोकांक व्यवस्थित मेळनात गरजेच्यो सुविधा. आता वास्कोच्या भाजप मंडळानच केलो सरकाराचेर आरोपांचो फारपेट. हे खेपे एकाच दिसाचे पावसाळी अधिवेशन. आधी केल्ले 10 दिसांचे प्लॅनिंग, पण कोरोनाचे महामारीक लागून केले दीस उणे. सगळ्या पक्षांचे बसके उपरांत सभापतीन घेतलो निर्णय. प्री बुकिंग राज्यात येवच्या आधी कोरोना चाचणी आसतली सक्तीची. त्या उपरांतच गोंयांत येवपाक मेळटले टुरिस्टांक, म्हणटा सरकार. येवकार, हांव सुशांत गावस. पळयात खबरो विस्तारात. विरोधातले आमदारच न्हू जाल्यार लोकय केन्ना एकदा 10 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन सुरू जाता हाची वाट पळयताले. पूण हे पावसाळी अधिवेशन एकाच दिसात आटोपते घेतले. 27 जुलयाक ते जातले. कोविड-19 लागून एकाच दिसा गुठलावचे थारायला. सभापती, मुख्यमंत्री आणि आमदारांनी ह्या संदर्भात शुक्रारा बसका घेतली. पावसाळी अधिवेशन एकाच दिसात घेवचें अशें हे बसकेत थारले. डिसेंबरात जातल्या फुडल्या अधिवेशनात व्यवसायाच्या संदर्भात व्यवसाय सल्लागार समिती निर्णय घेतली. आयज ऑल पार्टी मिटींग जाली. ज्या मिटिंगेन सीएम हांव डेप्युटी स्पीकर पार्लियामेंट मिनिस्टर मोइनुद्दीन, लीडर ऑपोजिशन श्री दिगंबर कामत, एमजीपी लीडर बाब सचिन ढवळीकर, चर्चिल गो फॉरवर्ड पार्टी अध्यक्ष आणि एमएलए बाब श्री विजय सरदेसाय यांच्या वांगडा मिटींग जाली. डिस्कशन रिगार्डिंग द कमिंग असेंब्ली सेशन. गोव्यान दिसान दीस जे केसीस जे आसा कोविड-19 हे वाडत चल्लेले आसा. आमदारांक लोकलाक त्रास जावपाक लागल्या. आमदार सुद्दां विक्टीम जावपाक लागल्या. आनी ह्या खातीर 10 डे सेशन आमी पयलीं डिसायड केल्लें. पूण ह्या 10 दिसांक जे आमी जर हे म्हटलें सोशल डिस्टन्सिंग म्हटलें ते आमच्या कडेन घडटलें काय ना हो एक प्रश्न आसलो. की काल आमी एक लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेट मिटींग घेतलेली आनी सगळो आमी आढावो घेतलेलो. तर जवळ जवळ आमी सगळे जर पळयत जाल्यार भितर जवळ जवळ पर डे जवळ जवळ हजारो लोकांची गर्दी जाता. इवन आमी आमची गॅलरी रिकामी घेवन सुद्दां, वेदर इट इज लेजिस्लेटिव्ह स्टाफ, वेदर इट इज पुलीस डिपार्टमेंट, फायर सर्वीस, हेल्थ, डिफरंट गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, एमएलए स्टाफ, मिनिस्टर स्टाफ, तेन्ना त्या हितून परत कितें तरी खंय नवीन उद्रेक जावचो न्ही कोविडाचो ह्या सगळ्या सेशनाच्या भितर. पूण सगळ्यांनी आमी चिंतलें की आमी 1 डे सेशन घेवया. आनी त्या सेशनाचो जो हे आसा एजेंडा जो आसा 1 डेचो हो BSc मिटींग थरयतली आनी 8 दिसांनी. आनी फुडलें सेशन जें आसा मोस्टली इट वील बी इन द मंथ ऑफ डिसेंबर अशें आमी चिंतलां. जें सेशन आमी लाँग घेवया. सगळ्याचे कॉन्स्टिट्युन्सीज ठरले की एकूच दिसाचे असेंब्ली सेशन घेवपाचें. हाजेर सगळ्यांचें एकमत जाल्लें आसा आनी सगळ्यांनी एक दीस 27 तारखेर एक दीस असेंब्ली जातली. बिजनेस कितें आहा पळय न्ही हो बिजनेस एडवायजरी कमिटी जे दिसा डिसायड करतले त्या दिसा ठरतलो. बिजनेस कितें आसा पळय न्ही हो बिजनेस एडवायजरी कमिटी दीस ठरतलो अशें त्या मिटिंगेन ठरलां. आतां त्या बिजनेस एडवायजरी कमिटीच्या दिसा आमी कितें करपाचें पळय न्ही म्हणजे बजट पास जातलो, वोट ऑन अकावंट पास जातलो काय कितें हाजें डिस्कशन जाता त्या दिसा ठरतलें. हें एक वायरस न्हू, एक बॅक्टेरिया. हांव सोशल डिस्टन्स रावपाक जाय. हांव सोशल डिस्टन्स रावन तरी तूं 10 दीस तरी हें घेतलो कांय ना. म्हळ्यार कोणें 1000-1500 पुलीस सगळे आसतले मरे. ताका लागून आमी म्हळ्यार एक दीस कोर 1 डे इज ओके. कित्याक खंयचें पडटें, कित्याक जे वोट ऑफ अकावंट्स पड घेतलो ताका सिस्टम आहा न्हू. ऑल ओवर गोवा सगळे कडेन केसीस वाडत आसात. ह्या परिस्थिती भितर इट इज मोस्ट सेन्सिबल दॅट सगळ्यात बरी डिसिजन घेतला ते एक दिसाची घेतला. इट्स व्हेरी गुड डिसिजन. तिका एक डिसिजन जालें की ही जी असेंब्ली आसा ती एका दिसाची करची आनी जो बिजनेस आसा तो सगळो येता ती 8 दिसां भितर BSc मिटींग मागताले आनी त्या BSc मिटिंगाचे जे मेंबर आसा तांचे मार्फत तो बिजनेस सगळो डिसायड जातलो आनी मागीर स्पीकर तो बिजनेस डिक्लेअर करतलो अशी डिसिजन जालें. कोविडाच्यो केसीस भरपूर वाडल्या आनी त्या खातीरूच हें जें सेशन आसा तें एका दिसाचें केलां. जवळ जवळ 1.5 ते 2.5 हजार
सरकारी अधिकारी आनी बाकीचे सगळे मिळून हांगा येतल्या कारणान आनी कोवीड म्हणजे सबंद गोंयभर पसरला आनी तातूंत कोणाचोच हें ना सध्या. गोवा 365 खातीर सचिवालयातल्यान अमर चावरिया. गिरायकाक वाडोवन दिल्ल्या वीज बिलांच्या विरोधात गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसीन आपलो आवाज बुलंद केलो. हे खेपे आंदोलन जाले ते मडगांवच्या विद्युत भवना मुखार. लोक आदींच अर्थीक अडचणीक सापडल्यात. तेतूंत लोकांच्या माथ्यार हे बिलांचे वजे सरकार कित्याक दवरपाक लागला? ही बिलां फाटीं घेवची अशी मागणी महिला काँग्रेसीन केल्या. पेट्रोलाचे दर वाडोवपाचे घडणुकेचो निशेध करतना हाच्या आदीं महिला काँग्रेसीन स्कुटरीची प्रेत यात्रा काडिल्ली. ती हिंदूंची फकाणां असो आक्षेप घेतल्या उपरांत हे खेपे महिला काँग्रेसीन कॅथलीक पद्दतीन फ्युनरेल केले. पयर हांवें प्रोटेस्ट केल्लो, पेट्रोल म्हारग जाला म्हणून आमी बायक घेतली आनी क्रियाक्रम केलो आनी कांयच वायट म्हणून ना. राम राम सत्य, राम नाम सत्य म्हणला. राम नाम सत्य म्हणल्यार कितें? दॅट द लॉर्ड रामा इज ट्रू. अंकीत सालगांवकर तो उलयता कितें? तो सांगता की प्रतिमाक बूथ शिकोवपाक जाय, प्रतिमाक बूथ शिकोवपाक जाय, प्रतिमाचेर FIR घालतलो आनी ताका बूथ शिकयतलो म्हणून. तुका सांगू सोदता अंकीत सालगांवकर, इन माय कम्युनिटी देर आर हिंदू लेडीज, दे वर विथ मी एंड दे डिडंट फाइंड एनीथिंग रॉंग देर. म्हाका कोणी काल फेसबुकार घातला, यू आर अ कॅथलिक, वाय डोंट यू डू इन युअर रिच्युअल स्टाईल? आय डिड इट. कापोस्तात. I am a daughter of a Hindu and married to a Catholic. When I don't think so there's any issue, any problem when we are doing this protest. What are we trying to say? आम्ही सांगपाक सोदता की government somewhere is dead. If the bill was 300, you can double the bill. The bill cannot come 4 times more than what was the actual bill earlier. The soaring prices of fuel, essential commodities in this pandemic of COVID-19, how are you expecting the middle class, the common man, to pay such kind of bills? It is just impossible when we cannot afford just to buy essential commodities because of the soaring prices right now. And most of the bills, I'm sure, are not paid due to the price because people have no job, people are getting half salary, people have lost their job. So whatever areas are there, I would request him, please don't apply any more interest on areas and give the bills. In fact, subsidize or kindly waive off this bill. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. प्रशासनाच्या घाळपणाक लागून मांगूर हिलावेल्या लोकांचेर संकट आयला. मुरगांव पालिकेचे नगरसेवक आणि वास्कोच्या भाजपा कार्यकर्त्यांचो हो आरोप. जेवणा खाणाचे लेगीत हाल जाल्यात. देखून आता तरी प्रशासनान जागे जावन लोकांक मजत करची अशेंय तांणी मागला. मजगती कोरोना विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानय उलोवप केले. मांगोर हिलाचेर 9 ते 10 हजार लोक रावतात हे आमी पयलींच सांगिल्लें, पूण प्रशासनान आमचें कांयच आयकूंक ना अशें नगरसेवक दीपक नायकान सांगलें. आता ही सगळी चूक जी आसा पळय न्हू, ती सगळी कलेक्टरान केल्ली. आमचो चेअरपर्सन, आमचो अध्यक्ष, आमचे जे बायणासून ते लोकांक जे कोण सकयल फाटल्यात ते तुमकां खबर ना, पूण फाटल्या सावन कोण देवान वता पळय तांकां सुद्दां तो आमचो जयंत भाई तांकां हेल्प करता. ते एक वाटा थंयसून लोकांक कितें पावोवपाक जाय तो थंय हेल्प करता. हे बारीक बारीक वस्तू आमी केन्नाच पॉलिटिकल हेजी मायलेज घेवंक ना. सगळ्यांचे टेस्ट केल्ल्यो जाल्यार 8 ते 10 दिसां भितर सगळे मंगुरी टेस्ट करून जावपाचे आनी जे कोण कोवीड पॉझिटिव्ह सांपडटा तांकां समज सायडीक काडलेले जाल्यार आयज हो प्रॉब्लम सॉल्व जावचो नासलो. थंयचे थंय मिटपाचे आनी आयज तेंची लोकांची टेम्पर वाडलेलो आसा. मांगरांच्या लोकांची खूब हाल जाल्लेले आसा, तांकां खूब त्रास जाल्लेले आसा. अमान्य करता तांकां खूब म्हणजे खूब त्रास जाल्लेले आसा. आयज तांकां आमी गोवोरमेंटा तर्फे आमी तांकां तांदूळ, दाळ 1 राउंड वाडलो, 2 राउंड वाडले, 3 राउंड वाडले. 3 टायम आमी तांकां दीत आसा. पूण तोच पर्याय न्हू. आमकां खबर आहा ते सुद्दां मनीस दाळ आनी शीत जेतले म्हण तेन्ना ते करतलो जाल्यार तांकां गॅस जाय पडटा, ते तांकां बाकीचे बारीक आनी आयटम जाय पडटा, मदीं फार्मासीन वयचें पडटा, तांकां पयशे जाय पडटा, सगळ्यांची गरज तांकां आसता. तेंची खरोखर हाल जाल्लेले आसा. कोवीड टेस्ट जे आमी करता ते म्हाका दिसता खूब कमी प्रमाणान जाल्लेले आसा. मंगुरीन आयज 33 दीस जाल्लेले आसा. त्या इतल्यान म्हाका दिसता कोवीड 100% टेस्ट जावपाक जाल्लेले. हांव सांगूंक सोदता की मोती दोंगर असल्याचे दिसा पर डे समज 950 पर डे टेस्ट जाता जाल्यार आमच्या मांगरान कित्याक जावपाक जायना? आमी सांगले 7 ते 8 हजार लोक आसा. गव्हर्मेंट म्हणटा ना म्हणटा, कलेक्टर म्हणटा ना, ते ओन्ली 2000 पीपल 1000 म्हणटा ना. आमी कितले फावट सांगले आमी 2 ते 10 हजार लोक आसा म्हणून. तशेंच एडीज इकॉनॉमिकल एक्टिविटी, सगळ्यो इकॉनॉमिकल एक्टिविटी सुरू जाल्या. हाजो अर्थ कोण इंटरनॅशनल टुरिस्ट काय गोंयांत येवचो ना, इंटरनॅशनल फ्लायट स्टार्ट ना. खंय तरी आतां इंटरस्टेट मुवमेंट सगळी कडेन सुरू आसा. तसो पळोवंक वचत जाल्यार सगळे कडेन इंटरस्टेट मुवमेंट खंयसर स्टॉप करूंक ना. त्या खातीर जरी टुरिस्ट ओपन केला तरी विदीन द कंट्री जे कोण येवन रावपाचे आसत, कितें आसत, ते सुरू जातले. खूब टुरिजम इंडस्ट्रींतल्या
हांच्या कडल्यान, कारण सद्या गोंयच्या लोकांक नोकऱ्योय जायो, तांकां हें जाय म्हटल्या उपरांत तांच्यांनी एक खूब प्रेशर मोठो आशिल्लो की टुरिजम इंडस्ट्री सुरू करची. ताच्या खातीर टुरिजम इंडस्ट्री ही सगळो विचार कन्सिडर करून वेवस्थीत SOP फॉलो करून सुरू केली. एक गजाल आमी लक्षांत घेवपा जाय, तुमी कंपॅरिजन पुराय हांव देशा भायर वचूं नाका, देशांतलेच कंपेर करा विथ द अदर स्टेट्स. तुम्ही जर टेस्टिंग रेट पळयत जी द हायेस्ट इन द कंट्री, टेस्टिंग द पर्सेंटेज वायज जर रेट पळयलो तुमी, हायेस्ट इन द कंट्री गोवा स्टेट करता. म्हणजे ऑटोमॅटिकली आसा केसीस थोड्योश्यो आमी सगळ्यो कडल्यो डिटेक्ट करता म्हटल्या उपरांत त्यो वाडलेले नंबर मेळटलोच, बट वीच इज व्हेरी मच इन अंडर कंट्रोल. काल ऑलरेडी आमी डिसिजन घेतला की आयुष मिनिस्टरच्या वतीन जो इम्युनिटी बुस्टर डोस पूण होमिओपॅथीक मेडिसिन्स आर्सेनिक जो इम्युनिटी बुस्टर वाडपाक पर्टिक्युलरली सांगता, परत तेजो गैरसमज करून घेवचो न्ही. हो 40 आमदारांच्या थ्रू सोमार ते मंगळार पर्यंत तांच्या कडेन पावतले. लॉकडावनाक लागून बेजारिल्ल्या मांगूर हिल्यावयल्या लोकांनी शुक्रारा घरांतल्यान भायर सरून अधिकाऱ्यांक जाब विचारलो. खाणा जेवणाचे सामके हाल जाल्यात आनी कितले दीस अशें चलतलें अशें थळाव्या लोकांनी विचारलें. पळयात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरी आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोरोनाच्यो केशी वाडपाक लागिल्ल्यान फातर्पेचो बोमदामळ वाठार कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर केला. बोमदामळ वाठारांतले अंतर्गत रस्ते बॅरिकेड्स घालून आडयल्यात. केपेचो मामलेदार लक्ष्मीकांत देसायान वचून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. फातर्पेचो बोमदामळ वाठार कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर केल्ल्यान थळाव्या लोकांक गरजेच्यो वस्तू आनी वैजकीय सेवा मेळोवन दितले अशें मामलेदारान सांगलें. 5 पॉयंट आमी आयडेंटिफाय केला बॅरिकेडिंग करपाक. ती बॅरिकेडिंग करून आयच्यान ते कंटेनमेंट झोन हें करतले, स्टार्ट करतले. ते थ्रू सिव्हिल सप्लाय आमी प्रोवायड करतले, कितें मेन कितें रेशन कितें आसा तें. आनी जे थोडे बरे ना, थोडे डायबिटीस आसा, थोडे तांकां वखदाची बी कितें अरेंजमेंट. हय, मेडिकल टीम आसतली आमची, मेडिकल टीम आसतली. आतां बॅरिकेडिंग करपाक स्टार्ट करता तुमी? हय हय. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव एडमिनिस्ट्रेशन आनी स्टेट गव्हर्मेंटा काळजांतल्यान त्यो बरें करूं म्हणटा. कितें आमी पयर मागणी केल्ली, प्लस आमी आमची जी पळय प्रॉब्लम सफर जाता आमचे लोक पंचायत एरिया तेय आमी सांगले. सो काल तेमी सगळ्यांनी येवन इन्स्पेक्शन करून फूल एरियाचो काल तेमी खंय खंय कशें कंजेस्टेड घरां कितें कितें काल तेमी सगळे व्यू काडलो. सो काल राती आमकां कलेक्टरा कडच्यान ऑर्डर येयल्या की बोमडामोळ, घोगे आनी सरावंडींग एरिया जी पळय ऑर्ना बिर्ना आहा ती आयच्यान तेमी कंटेनमेंट झोन म्हणून केल्या. आमगेलो सामान्य लोक जो करून बारीक एवरीडे कामां वचपा लोक, सो रेशन आनी जे पळय ज्यो मेन एसेन्शियल वस्तू आहा त्यो मातशें आमकां प्रोवायड करच्यो, जशें करून वखदां जायी वो मेडिसीन. हेका लागूनच मातशें तेमी ऑलरेडी आमगे लिस्टाचेर वॉलंटियर्स आनी तलाटी मामलेदार सगळ्यांनी जे जे कोण पळय वॉलंटियर वीथ नंबर आमी सगळ्यांक सेंड केल्या. सो तशेंच हांव आमचे मिनिस्टर आनी आमचे PIAकूय हांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक काल तेमी येवन सगळे जे पळय खंय खंय आमकां सपोर्ट जाय तो सपोर्ट केला. गोवा 365 खातीर फातर्पेच्यान रमेश नायक रावत. सहकार मंत्र्यान मडकयच न्हय, सगळ्या पंचायतींनी वचचे. आमी वतले, पूण दुसरी कडेन वचून फडाशो मारच्यो न्हू. आपल्या मतदारसंघातल्या कामांचेर उलोवचे, कारण त्याच्या मतदारसंघातली सगळी उदरगतीची कामां दीपक आनी सुदीन ढवळीकरानच केल्यात. मडकयचो आमदार आनी आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान गोविंद गावडेक जाप दिल्या. हालींच सहकार मंत्री गोविंद गावडेन ढवळीकराच्या मडकय मतदारसंघातल्या भलायकी केंद्राचो नियाळ घेतलो. त्यावेळार ताणें ह्या मतदारसंघात बरीच उदरगतीची कामां जावपाची उरल्यात अशें सांगलें. ते भायर जायतीं कामां जाग्यार घालतलो अशें उतरय लोकांक दिलें. त्यावेळार मिडिया कडेन उलयतना ताणें ढवळीकराचें नांव घेनासतना ताचेर भाश्य केलें. आदी पळोवया गोविंदाची उतरां. ह्या हेल्थ सेंटर जे आसा तेजे आमी बरे तरेची डागडुजी आनी बरे तरेची इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तांणी आनी एक प्रस्ताव दवरलेलो आसात की हांगासर लँडस्केपींग आसा, त्यो लँडस्केपींगाचो अर्द प्रोसेस खंय आसा तेवूय हांव नियाळ घेतलो. पूण डेफिनेटली हेजो मडकय पंचायत ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करत आसतना आज खुबसो अभाव आसा. आनी अभाव म्हळ्यार लायटीचो विशय आहा,
अजून पर्यंत कांय जाल्लें ना, कारण स्ट्रीट लायट्स आसात, बाकी सगळे पोल्स रिप्लेस आमचे कडेन आमी एसिस्टंट इंजिनियर आमी हाडिल्लो आसा. त्या संदर्भात त्याच बरोबर उदकाचो समस्या आज मडकय पंचायती भितर खूब टंचाई आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यो काही गोष्टी रिवायव करपा खातीर ही आज माझी मडकय विलेज पंचायतीक भेट जावन आसा. कोणाक तरी खंय तरी चावूल लागली आणि 21 वर्सांनी तो जागो जालो. म्हणजेच गोविंदाचो पांयो पडटलो, म्हणजे आपूण कितें तरी फडफडून कितें तरी करपाक जाय अशें दाखोवपा खातीर ह्या लोकांनी. पूण आमी केन्ना देखावो करना, आमी जें कितें उलयता तें करून दाखयता. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्या मडकईचो उदकाचो सुद्धा प्रश्न सुटावो करपाचो ज्वलंत तांचो विशय जो आसा आणि तसो विशय सुटाव, जशें हांवें केरी सावयवेऱ्या वळवय उदकाचो प्रश्न सुटावो केल्लो आसा त्याच धर्तेचेर ह्या मडकईचो आमी प्रश्न सुटावो करपाचो, उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आणि आता ऐकूया मडकयचो आमदार आणि आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान सहकार मंत्र्याक दिल्लें आव्हान. तो पयलो मडकय गेलो, मडकय ताणें वच्चेंच, मडकयच वच्चें, सगळे पंचायतीत वच्चें. आमी खंयचे पंचायतीत आतां वचपाक लागतले ऑगस्टा नंतर, मतदारसंघांनी वतले त्या बद्दल दुमत ना. पूण थंय फटाशो मारचे पेक्षा आपल्या मतदारसंघात कितें केलां ते लोकांक सांगचे. कारण ज्या मतदारसंघात तो निवडून येता ऑपरेशन मिनिस्टर, त्या मतदारसंघात जितलीं कामां केल्या तितली सुदीन ढवळीकराच्या आणि दीपक ढवळीकराच्या माध्यमांतल्यान आणि त्या वेळावयले जे सरपंच पंच आशिल्ले तांच्या माध्यमांतल्यान आयिल्ली आमी कामां केल्या. आज बाणस्तारी मार्केट कॉम्प्लेक्स आसूं, बस स्टँड आसूं, त्यानंतर तुमचो पायपलायन प्रोजेक्ट आसूं किंवा केरीत बांदिल्ले टँक आसूं, 2 MLD उदक जे दिवपाचें तें आसूं, किंवा आमची म्हाड्डोळची पंचायत बिल्डींग आसूं, ही सगळीं कामां आमी केल्या, आमी ती मुखार व्हेल्या आणि ती कंप्लिशना आतां आयल्या. इतलोच फरक आसा. जो प्रोजेक्ट आमी उसगांव सायडीन केला, जो 25 MLD, तो प्रोजेक्ट तातूंतलोच एक भाग आसा आणि ताका लागून ह्यो सगळ्यो पायपलायनी टँकी जाल्या, ज्यो आमी सावयवेरें, वळवय, केरी ह्या भागांत म्हजे कडेन सगळे डिटेल, ताजे पेक्षा चड डिटेल आनी पाठ म्हाका आसा. हाजे वयल्यान ताजे हें कितें ताणें कितें केलां हे लोकांनी. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. वेलकम टू गोवा. पूण बुकींग सक्तीचे. गोंयान येवपी पर्यटकां खातीर मार्गदर्शक तत्वां आनी नेम तयार केल्यात. पळय, तशेंच एडीज इकॉनॉमिकल एक्टिविटी, सगळ्यो इकॉनॉमिकल एक्टिविटी सुरू जाल्या. हाजो अर्थ कोण इंटरनॅशनल टुरिस्ट काय गोंयान येवचो ना, इंटरनॅशनल फ्लायट स्टार्ट ना. खंय तरी आतां इंटरस्टेट मुवमेंट सगळी कडेन सुरू आसा. तसो पळोवंक वचत जाल्यार सगळे कडेन इंटरस्टेट मुवमेंट खंयसर स्टॉप करूंक ना. त्या खातीर जरी टुरिस्ट ओपन केला तरी विदीन द कंट्री जे कोण येवन रावपाचे आसत, कितें आसत, ते सुरू जातले. खूब टुरिजम इंडस्ट्रींतल्या हांच्या कडल्यान, कारण सद्या गोंयच्या लोकांक नोकऱ्योय जायो, तांकां हें जाय म्हटल्या उपरांत तांच्यांनी एक खूब प्रेशर मोठो आशिल्लो की टुरिजम इंडस्ट्री सुरू करची. ताच्या खातीर टुरिजम इंडस्ट्री ही सगळो विचार कन्सिडर करून वेवस्थीत SOP फॉलो करून सुरू केली. गोंयांत येवपी पर्यटकांनी पयलीं बुकींग करप सक्तीचें. फाटल्या 48 वरांचें कोविड नेगेटिव्ह प्रमाणपत्र आसल्यार क्वॉरंटायन सक्तीचें ना, पूण दर एक पर्यटकाची मुळावी स्क्रिनींग टेस्ट करतले. गोंयांत प्रवेश करतना स्वॅब टेस्टिंगाचे नमुने घेतले. गोंयांत येवपी पर्यटकान पयलीं बुकींग करप सक्तीचें. सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरचो पडटलो. गोंयांत आयल्या उपरांत क्वॉरंटायन सक्तीचें ना. ऑप्शन ए, फाटल्या 48 वरांचें कोविड नेगेटिव्ह प्रमाणपत्र हाडप सक्तीचें. ऑप्शन बी, प्रवेश करतना पयशे भरून तपासणी करची पडटली. प्रवेश मार्ग बाय रोड, दोडा मार्ग, पत्रादेवी, केरी, मोले आनी पोळे. बाय एअर, दाबोली इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. बाय ट्रेन, मारगांव, थिवीम, वास्को द गामा. प्रवेश मार्गान गोंयांत येताना पर्यटन खात्याचे कचरेत स्क्रिनींग जातली. कागदपत्राची तपासणी जातली. स्वॅब तपासणे खातीर नमुने घेतले. नाजाल्यार कोविड नेगेटिव्ह प्रमाणपत्र दाखोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नावेले वटेनच्या वेस्टर्न बायपासावेल्या पुलाची उंचाय 5 मिटरां परस उणी करपाक थळावो आमदार लुइजीन फालेरोन विरोध केलो.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन उलयल्या उपरांत 3.6 मिटरा बदला तो 5 मिटरांचे उंचायेचेर व्हरपाची सुचोवणी करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्ल्याचें ताणें सांगलें. निदान तो 6 मिटर उंचायेचेर करचो अशें ताचें म्हणणें. नॉवेर्जन कंपनी ही काम पळयता. त्या खातीर सरकारान कंपनीक 60 कोटी फारीक केल्यात. पूण राष्ट्रीय महामार्गाच्यो गायडलायन्स जर ते फॉलो करिनात जाल्यार कामाची तपासणी जावची, गरज जाल्यार काम बंद करचें अशें लुईजन फालोरचें म्हणणें. Honorable Chief Minister phoned me in the night and informed me instead of 3.6 meters, he will direct the PWD National Highway to maintain minimum 5 meters height. I told him, I'm thankful to you, I appreciate your intervention, but we expect minimum 5.5 meters. Please try. He has assured me that he will try to bring to 5.5 meters. At the same time, I have demanded there must be a thorough technical inquiry as to how the guidelines can be flouted by the consulting engineers. As to how this sort of a substandard work, when I'm saying substandard, this sort of a work is permitted by the supervisory authorities in PWD from a Norwegian company are now functioning and advising, and they are the consultants for this area, for which I am told they are paid around 60 crores for the national highway works. Now, after being paid such a huge money, and PWD engineers are not allowed to change, they have to write to them and they change it. If they are allowing such works which are against the guidelines of the national highways, I am giving you those papers also, then I think something is wrong. Government must investigate how this bridge, both the bridges started construction, how the minimum height was not maintained, and whether the works are to the standard of the national highway guidelines, and take action. Meantime, stop the work, submit the papers, show us. गोवा 365 खातीर नावेलीच्यान रमेश नायक रावत. कुडचडे काकोडेच्या सुडा मार्केटांतल्या भाड्याचे सोपे आणि दुकानांच्या करारांचे नूतनीकरण करपाचो थाराव पालिकेन घेतला. सबलिस्ट केल्ल्या दुकानदारांची दुकानां पालिकेन परत घेवची अशेंय ठरला. तशेंच दुकानां आणि सोप्यांच्या दरात वर्साक 5% वाड करपाचें थारायला. काकोडच्या सुडा मार्केटांतल्या दुकानांच्या प्रश्नाचेर पालिका मंडळ आणि वीज मंत्री निलेश काब्राल हांचे मदीं चर्चा जाली. दुकानां बंद दवरिल्ल्या ज्या दुकानदारांक गार्बेज टॅक्स लायिल्लो नाका तांची दुकानां पालिका सील करतली. पूण दुकान उक्तें केले उपरांत मात ताणें 730 रुपया भरचे पडटले. मदींच कोणें सील तोडलें जाल्यार 10,000ची फायन. पळयात निलेश काब्राल आणि नगराध्यक्ष होडरकर कितें सांगता तो. एज पर एग्रीमेंट तांचो एवरी 3 years 10% रायज हो आसाच. सो एज पर दॅट वी वील गो. आनी आतां जर पळय आसा एग्रीमेंट ह्या डेटीच्यान पळय जातलें तांचे आमकां DMतल्यान हें आयलां की 10% एवरी इयर करचें म्हणून, ऑर कावन्सील शूड डिसायड की 10% करपाचें काय 5% करपाचें. सो अकॉर्डिंगली वी हॅव डिसायडेड की आमी 5% पर इयर करता. सो वीच वील कम टू 15% फॉर 3 years. सेम वे काडा हॉलान आमकां तांचे सगळे प्रॉपर्टी हँडओवर केल्या. हांगा काडा हॉल आशिल्लो तो, तांचेय बी एग्रीमेंट रिन्यू जावंक नाशिल्लें. सो आय हॅड पूट अ प्रपोजल की तेंय रिन्यू करया म्हणून. सो सेम बेसिसाचेर सेम लायनीचेर तेंय एग्रीमेंट रिन्यू जातलें. रेजोल्युशन घेतलां एक की जे कोणें सबलीज केल्लें आसा त्या ओनराचें तें दुकान म्युनिसिपालिटीन परतून घेवचें, आनी सबलीज केलां तांकां तें कॅन्सल करून दुकान बंद करचें. थोडे शॉपकिपर जे गार्बेज टॅक्स काडपाचे आसा तेजेर थोडे बंद आहा ती शॉपां कशें काडपाचें डिसिजन घेतलां की जरी तांकां गार्बेज टॅक्स लावपाचें ना तेणी बरोवन दिवपाचें की म्हजें शॉप बंद आसा, म्युनिसिपालिटी ताका सील करतले आनी जेन्ना ओपन करपाचें तें 730 रुपया भरपाक जाय. थोड्यांचें म्हणणें आसा की ते 730 रुपया घेवचे न्ही. हेजे खातीर आनी डिसिजन घेतला की कोणाचें कितें आहा तेणें एप्लिकेशन करचें, रजिस्ट्रेशन घेतलां आनी ताका म्युनिसिपालिटी सील मारतले शॉपाक. ओपन करपाक म्युनिसिपालिटीची परमिशन घेवपाक जाय आनी सील तोडलो जाल्यार 10,000 रुपया लायतले. गोवा 365 खातीर काकोडच्यान प्रहर सावड्डेकार.
भारताची शिमेत चीनान केल्ली आगळीक आणि सध्याचे परिस्थितीविशीं विदेश सचिवान अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, जपान आणि हेर मित्र देशांच्या विदेश सचिवांकडेन उलोवप केले. मजगती भारत चीन शीम वादाचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन शुक्रारा अचकीत लेहाक भेट दिली. परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हो दौरो केल्ल्याचे आयकुपाक येता. ह्या वेळार संरक्षण दळ मुखेली बिपिन रावतय हजर आशिल्लो. किसी से भी कम नहीं है. जिन कठिन परिस्थितियों में जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है. गेल्या कांय दिसा सावन भारत चीन शीमवाद बरोच तापला. शिमेवयलो ताण उणो करपा विशीं दोनूय देशांमध्ये एकमत जाल्ले. अशें असले तरी चीनान शिमेर आपली आगळीक चालूच दवरल्या. हे फाटभुंयेर गरज पडलीच जाल्यार चीनाक जाप दिवपा खातीर भारतान पॅरा स्पेशल फोर्स युनिट तैनात केला. पॅरा स्पेशल फोर्सेस युनिटाचे कमांडो देशांतल्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान एकठांय हाडून ते लडाखात तैनात केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.